प्रितीच्या भावा भयणांनो, आज सांत जुजेच्या फेस्ता दिसाक सांत जुजे विशीं जायती उणे ओळख आमकां आसा. सांत जुजेचे देवस्थानूय आमचे मदें जितलें आसूंक जाय तितलें ना. आमी पवित्र सभेन जो सांत जुजेक जागो फावो आमचे पवित्र सभेन तो जागो दिवंक जाय. जेजू देवागेलो पूत, सायबीण माय देवाच्या पुताची आवय. सायबीण मायक आमचे पवित्र सभेन खेरीत व्हडलो जागो आसा. सायबीण माय आमचे भाशेन मनीस. देवान तिका सुरवातेक तावन मूळ पातकांतली राखली. मनशा मदें सायबीण मायचे उपरांत व्हडल्यांतलो व्हडलो वालोर आमचे पवित्र सभेंत फावो तो सांत जुजेक. म्हणटूच सायबीण माय पवित्र सभेची माय जाल्यार सांत जुजे पवित्र सभेचो पाय अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. सांत जुजे पवित्र सभेचो राखणदार, शेपर्ड. जशें ताणें सायबीण मायक आनी जेजूक राखली सांबाळली, तसो सांत जुजे आयज पवित्र सभेक राखता आनी सांबाळटा. तर पयले सुवातेर आयज जें वाचप आमी आयकलां, जायते जाणांच्या मनांत ह्या वाचपा विशीं गैरसमज, मिसअंडरस्टँडींग आसा, तें हांव क्लियर करूंक सोदतां. कितें सांगलां शुभ वर्तमानांत मातेवाच्या? जुजेक आनी मारयेक लग्नाचें उतर जाल्लें आनी ती एकठांय येवचे पयलींच ती गोरबेस जालोली मेळ्ळी. आतां उतर जाल्लें म्हणजे कितें? तुमी आनी आमी एंगेजमेंट कोत्ता तसलो तो एंगेजमेंट, सांत जुजे मदें सायबीण मायचे जाल्लो तो एंगेजमेंट? नो, इट इज मोर देन एंगेजमेंट. इट वॉज अ लीगल मॅरेज. दे वर लीगली मॅरीड. जें उतर जाल्लें पळय म्हणटा तें तांच्या जुदेवांचे रिती प्रमाणे इट वॉज अ मॅरेज. म्हणटच ती काजार जाल्ली दोगांय, पूण तांचे जुदेवांचे रिती प्रमाणे काजार जाली जाल्यार रोखडीच एकठांय रावंक सुरू करिनासली. टायम लागतालो तांकां. जशें आमच्या गोंयकारां मदें आदिल्या तेंपार सोयरीक करून काजार जाताली आनी सोयरीक करून काजार जाता देखून आमचे मदें आपोवणी म्हूण आसलोली. रेस्पेर जाले उपरांत, रेस्पेराचो समारंभ सेलेब्रेशन जाले उपरांत अकोल न्हवरो मायंगेर रावंक वयताली, आपणांगेर येताली, आपणांगेर तान दुसरे राती थंय वयताली. आपोवणी कित्याक? दे वॉज लायक स्ट्रेंजर्स. एकामेकाक वळखो नासतना पर्यंत आदल्या तेंपार काजार जाताली. आमकां हांव कांसावले कूर आसतना एकलो रांदूंक मेस्त आसलो आनी तो म्हाका अशें म्हणटालो, जाणा पातकूर, म्हाका अकोल दाखोवंकूच ना. हांव कोणाचे गोरवांक राखूंक आसलोलो आनी तुवें तर म्हाका मायन तीन वयला आनी काजार केला. व्हंकलेचें तोंड फुड्यान चोवंकूच ना हांवें.
काजार जाय उपरांत कितलेच दिसांनी हांव व्हंकलेक चोयना आसलो, व्हंकल म्हाका चोयना आसलोली. सो असलो संवसार देखून आपोवणी आसलोली, हांगा तांतूं वयताली. म्हणटच असलीच कशी चाल जुदेवा मदें आदीं आसली. दो दे वर लिगली मॅरीड, दे वूड नॉट कम टुगेदर. सो डोंट मिसअंडरस्टँड. जें बायबलाचेर आसा माथ्याच्या सुवर्तमानांत मारये मदें आनी जुजे मदें लग्नाचें उतर जाल्लें म्हणजे दे वर लिगली मॅरीड, घोव आनी बायल जाली. आनी ह्या टायमार समज तूं वस्तोरी प्रेग्नंट जाली जाल्यार that child was considered not illegal, legal child. जुदेवांच्या कायद्या प्रमाणे लीगल चाइल्ड. म्हणटूच सायबीण माय आनी सांजुजे ऑलरेडी हजबंड अँड वायफ. आनी उपरांत सायबीण मायक जेजू कुसव्यांत तिच्या रिगलो. सांजुजे कितें म्हणलां आयकलां तुमी? He has been described only in one word. कितें म्हणून? ताका सायबीण मांयचें नांव उबोवंक नाका आसलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस. द होल ऑफ हीज लायफ सांजुजे कसलो मनीस तो एकाच उतरान डिस्क्रायब केला. ही वॉज अ रायचियस मॅन. The English translation would be righteous man, a just man, pramanik munis. Now, what is the meaning of dharmavant, oh just man, righteous man? म्हणजे कितें, कसले मिनींग ताचो? म्हणजे देव सांगता ते वाटेन चलपी. तर in the Bible, the righteous man, धर्मवंत मनीस, प्रमाणीक मनीस म्हळ्यार ताचो मिनींग देव चल म्हणटा ते वाटेन चलता, देव दाखयता ती वाट धरता, तसलो मनीस. सो द होल लायफ ऑफ सांजुजेचें जिवीत धर्मवंत, देव दाखयता ते वाटेन चलपी. सायबीण मांयच्या कुसब्यान भुरगो आसा, कोणाचो कसलो तो नको, आंज बडवो सांगता. तो पवित्र आत्म्याचे कृपेन संभवला. मारयेक तुजी पत्नी कशी घेवंक फाटीं सरो नाका. गेलो, मारयेक आपली पत्नी कशी घेतली. देव सांगता रातच्या वेळार पडून वच इजिप्ताक, भुरग्याचो जीव काडूंक सोदता हेरोद, जापना. मारयेक घेता, बाळका जेजूक घेता, रातचे राती गेलो पळून. म्हणटच ताचें जिवीत देव दाखयता ते वाटेन चलपी. तर तुका आनी म्हाका, एका घरकाराक, एका बापायाक दुसरी वाट ना. इफ वी एक्सेप्ट सेंट जोसेफ एज युअर पेट्रन, तुजो आस्कारी, तुजो मोदेल, जाल्यार तूं बापूय, तूं घरकार दुसरी वाट धरी नाका. सांजुजेन धरल्या ती वाट धर. देव सांगता ते वाटेन चलपाची वाट. दुसरो विशय, सांजुजेन सायबीण मांयचो आनी जेजूचो सांबाळ केलो. तूं एक घरकार कसो, तूं एक बापूय कसो, जसो सांजुजेक देवान विचून काडलो पवित्र घोराबो राखूंक सांबाळूंक, जाल्यार तूं विसरो नाका. तूं एक घरकार, तूं एक बापूय. तुज्या रेस्पेराच्या दिसाक देवान तुका विचून काडला. गॉड हॅज कॉल्ड यू, God has chosen you to be the head of this family. हे फॅमिलीचो घरकार, हे फॅमिलीचो पाय. जबाबदारी विसरो नाका.
तुजी बापायची आणि गोरकाराची जबाबदारी विसरू नाका. जबाबदारीचो गोरकार, जबाबदारीचो बापूय जा. फेस्ताक सांज जुजे सायबीण माय 12 वर्सां जेजूक घेवन गेली आणि सांडलो तेन्ना दोगांय बाराबर सोदतात. झगड ना दोगांय. तुवें पळोवंक जाय आसलो भुरग्याक सायबीण माय सांजुजेक म्हणना, सांजुजे सायबीण मायक म्हणना. तुवें पळोवंक जाय आसलो भुरग्याक लागून झगडी नात. दोगांय सांगाताक सांडलोल्या जेजूक सोदतात. अशें तुज्या घरांत जाता? विचार, तुज्या घरांत तूं अशें चलता? कितले पावटी घोव आनी बायल एकामेका कडेन उलयनासतना रावतात. भुरग्यांक लागून वो दुसऱ्या प्रश्नाक लागून. कितले पावटी दुबावतात. सांज जुजेक खबर ना सायबीण माय कशी प्रेग्नंट जाली ती, पूण गुप्ती तो नांव उबोवंक सोदिना. बायबल सांगता तिचें नांव उबोवंक ताका कशी नासली. जाल्यार तूं बापूय, तूं घरकार कितले पावटी तुजे बायलेचेर दुबावता? कित्याक ते दुबाव तुजे बायलेचेर? दुबावाचें पातक बरें न्हू. म्हाका म्हज्या पाद्रीपणाच्या जिवितांत जायते बायलांनी आपलो घोव आपणाक कसो त्रातार करता तें सांगलां. एकूच एग्जाम्पल सांगता. एके इगोर्जींत ती बायल म्हाका सांगता, फादर हांव मिसाक वयतना तकली पोंदाक घालून मिसाक वचूंक जाय. मिस जालें म्हणटूच तकली पोंदाक घालून घरा येवंक जाय. कित्याक खंयचेय दादल्याक कडेन हांव उलयली वो दादल्याक पळयली म्हजो घोव म्हणटा तूं ते कडेन बरें आसा. इगोर्जे कडेन कामाक गेली आनी इगोर्जेन काम केलें तूं पाद्रिगारा कडेन पादकुरा कडेन बरें आसा. कसलो दुबावाचो घरकार हो. हेका काजार फावो न्हू. ही शूड नॉट हॅव गॉट मॅरीड. मॅरेज वॉज नॉट मेड फॉर हिम. दिस टायप ऑफ नॅरो मायंडेड हजबंड. जायते जाणांक काजार फावो न्हूय. वयता तुवें बायलेक दुबावता. कोणा कडेन उलयलें दुबावलें, आनी कितें जालें दुबावलें. असलो दुबावाच्या पातकाचो मनशाक काजार फावो न्हू. मिस्टेक जाली काजार जावन. ताणें काजारूच जावंक फावो नासलें. मॅरेज वॉज नॉट मेड फॉर हिम. ओपन मायंडेड मनीस जावया. नॅरो मायंडेड जावचें न्हय. आनी तुवें बायलेक कितली हॅपी केल्या जिवितांत. कितले जाण बायलांनी सांगलें, फादर रातचो पुऱ्यान घोव म्हजे बेडीर येयना. कितें? कसलें काजार? कित्याक जाल्लो काजार? इलें कितें घडलां तें घेवन तकलें पोत्तून फादर तेंच वयर काडटा. एक मिस्टेक जाल्ली म्हजी, जाल्यार एक मिस्टेक जाल्ली तीच घेवन जोरयता. कितलो तें जोरयतलो मोरो पुऱ्यान? बोगसणें ना घरांत. आतांचो पाप साहेब म्हणटा 3 उतरां तुज्या कुटुंबांत आसल्यार कुटुंब बरें चलतलें. प्लीज, थँक्यू, सॉरी. कितेंय मागता गोवान बायलेक प्लीज म्हणून माग. गोवान बायलेन एकामेकाक कितें बरें केलें जाल्यार थँक्यू म्हूण. गोवा बायले मदीं मिस्टेक चूक जाली, सॉरी म्हूण. तर ही 3 उतरां तुजें कुटुंब घर बांदतली, नाजाल्यार घर तुजें कोसळोन उडयतलो, तूं मळून उडयतलो. तूं घरकार कसो तुजी बायल कुजनांत रांदता, तुजे पासत वळवळे काडटा, तूं समजता, आपूण जोडटा, बायले कडेन दिता. तूं कोत्ता तितलेंच बायल कुजनांत आनी घरांत तुज्या भुरग्यां सोबें कोत्ता. हॅव यू एप्रिशिएटेड युअर वायफ?
तुजे बायलेचे तुवें एप्रिशिएशन केलां आनी बायलेक म्हणटा बायल घोव इतले हात पांय जोडून जायते फावट भायले गांवांत पयशे जोडटा तुजे लागीं हाडून दिता जाल्यार तुज्या घोवाक बायले तुवें एप्रिशिएट केला. जायते फावट आमचो प्रॉब्लेम म्हणटा तो एक कितें देफेत आहा न्हू तो व्हडलो करून दाखोवप आनी व्हडलो करून दाखोवपून आपल्या मांयक पायक भावा भयणांक सांगप शेजाऱ्यांक सांगप हे भाशेन घराचो सेगरेत घोव बायलेंचो सेगरेत फोडून घराक उजो घालप हें रॉंग, हें सारकें ना. तुमच्या घोव बायलांचो सेगरेत तो खंयच वचूंक जायना. तो तुमी दोगां रुमांत आसात त्या रुमां भायर भुरग्यांक कळोवंक जायना आवय बापायक कळोवंक जायना कोणाकूच. इट्स ओन्ली बिटवीन यू एंड युअर हजबंड दोगांयच आनी तुमचे लागीं सॉल्व करूंक जायना. एका पाद्रीशी वसात आनी ताचो गायडन्स आदार मागात. पूण आंद्रूक पेद्रूक लादरूक हे मांयक ते भयणीक सांगो नाका. उजो व्हडलो जाता आनी मागीर व्हडलो उजो जालो म्हणटूच पालोवंक एकदम डिफिकल्ट. अशे कितले घोराबे मळोन गेल्यात. म्हणटूच बायले घोव कितें कोत्ता तुजे पासत तो बेबदो देखून जालो. देर इज ऑलवेज गूड सायड ती ओळखून घे आनी घोवाक एप्रिशिएट कर. जें बरें आसा तें पळय फकत नेगेटीव आसा तेंच पळय नाका. आनी घरकारा तुजी बायल कितली तळमळटा. जायते फावट तूं भायर आसा आनी हांगा भुरग्यांचे कास्तीक काडपाक ती एकलीच काडटा. हॅव यू एप्रिशिएटेड युअर वायफ. तुजो घोराबो सांबाळटा आनी तुज्या भुरग्यांक सांबाळटा. हे बायलेचो तुवें तेका फावो तो मान रेस्पेद एप्रिशिएशन दिला हें गरजेचें. बापूय कसो भुरग्यां पासत तूं वावुरता. भुरग्यां न्हू हांगा भुरगीं आसात तीं भुरग्यां न्हू हॅव यू एप्रिशिएटेड युअर फादर. म्हाका हें दी तें दी मामी कडेन मागता पूण मामी हुंयचें हाडून दिता. जोडटा जाल्यार बरें आसा. मामी डॅडीच्या पयशांचें दिता आनी तूं समजता मामीन दिला म्हूण. पूण मामी डॅडीचे पयशांनी दिता वो पापाचे पयशांनी दिता. भुरग्यां न्हू हॅव यू लर्न टू एप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट युअर फादर्स. खरेंच काळजांत जावन इतलें पापान डॅडान केलां तें ताका तुवें थँक्यू म्हणलां. आयज हांगा भुरगीं आसात तीं दुसरीं भुरगीं सगल्यांचे बापायन तुजे पासत केलां त्या पासत डॅडीक थँक्यू म्हूण. जर डॅडी मरून गेला चुकला तूं डॅडीक मेल्ले कडेन सॉरी म्हूण. आनी डॅडी ओ पापा इतलें तुवें म्हजे पासत केलां हांवें एप्रिशिएट करूंक ना. आयज हांव एप्रिशिएट कोत्ता आनी तुका सर्गीचें सूख मागता अशें म्हूण. गोरकांनी न्ही तशेंच करचें. गोरकाराक पळय जिवो आसतना तुवें एप्रिशिएट करूंक ना. गोरकार मेलो जाल्यार आयज त्या गोरकाराक चुकलां तूं हुंय गोरकाराक सॉरी म्हूण. तुजेर गोरकार चुकला ताका बोगसणें दी. जें ताणें तुका बरें केलां तें एप्रिशिएट कर आनी थँक्यू म्हूण. तर हे भाशेन आयज हो दीस गोरकारांचो आनी बापायांचो दीस समोरून या आनी सांज जुजे भरपूर आशिर्वाद सगल्या आमच्या गोरकारांचेर आनी बापायांचेर घालूं म्हूण मागुया.